Stotram 116 मोन्नांतलो वाटवलोल्या मनशाची दिनवासनी. जोय जोय सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें कालीज बोल्लां, कित्याक म्हजी विणवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. मोन्नाच्या फासांनी म्हाका वेदो घाल्लो. नरकाचो आंकांत म्हजेर आयल्लो. खंती दुखींत हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर साद्या बोळ्यांचो आस्कारी, हांव निराधारी आसलो. ताणें म्हाका वाटायलो, ओतम्या म्हज्या पोत्तून शांत राव, कित्याक सर्वेस्परान तुका आपलें बरेंपण दाखयलें. ताणें म्हाका मोन्नांतलो वाटायला. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आदून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. खंती दुखींत हांव सारकोच बुडलां, अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास धरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें, मनशाचेर पातयेवंक जायना. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र उबारतलों. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोरणीचो पूत, म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलों. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गाबिडी मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलों. देवाचें उतर.